आता पळय इतकी जमीन ही हडप करून कारण आता तो लेवल करूंक वयता का कितें करूंक वयता ताका हांगा कितें 5 स्टार हॉटेल करपाचें आसा का आनी कितें करपाचें काय खबर पण आमची प्रॉपर्टी आमचे आमच्या सगळें प्रॉपर्टीन आसा येवंक येना सरकारान हांव तरी सरकाराकडे ही पांया सरकार- पडून हात जोडून मागता सरकार कितें करता काँग्रेस सोपोवंक सोदता काँग्रेस खलास करूंक सोदता हांव म्हणटा कितें सरकाराक हे भ्रश्टाचार पळय आसा गोंयांत तो पयलो खलास करा अश्यो लोकांच्यो जमिनी हजारांनी आतां जमनीचे आयकूंक येता वाचूंक येता पेपराचेर ते एक पुर्तुगाला इंग्लंडाक आसा तेंचे एक सोडून हांव गांवांत आसून वचून आमकां हो फटयता दादलो आनी वसो सुनील, वसू कसो भोंवत आसता पयशार बुडटा हो अशें हे लोकांचे बाय आनी आमकां धमक्यो दिता आता आई म्हाका सांग काम पोलीस केल्ले? चारदा हाडले आमी पुलिसां काय ऍक्शन अशी ना 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 काय ऍक्शन जावंक ना काढले आणि घरा गेले ना ते पळयता आपूण मोल आमी ते पळयता काय ऍक्शन जावंक ना सुद्दां म्हाजो घोव सकाळी पुलिसाकडे गेलो देसाय ना आसा तुवें पयलें दिल्लेलें म्हणपा लागलो ती तेजेर आमी पळयता मागीर कांयच कोण एक्शन घेयना मायनिंगान गेले पुलिसेन तर अजिबात ऍक्शन घेवंक ना काही एक ना हा हा कितें करपाचें आमच्या सारक्या आमची सत्याची बाजू आसा आमच्या स्वताचें आसा आमच्या वाड वडिलांनी घेवन दवरलेलें आसा अशेंच जर त्या आमदारांच्यानी हें जें आसा ताका पळय सपोर्ट करता तेंची अशी प्रॉपर्टी आसा ते अशें वगडायतले आसलेले हां आनी आमी गरिबां आसून आमची अशी हें करता पयलीं आमच्यो काजी आसले हांगासर भरपूर मायवांव आसतना हांगासर रातचे पसून रावन बीन त्या काजी बीन करताले ह्या भुरग्याक खबर आसतलें हो आमचो शेजारी आनी आतां कितें हांगा अशी हें असल्या कारणान आमी येवंक पावना म्हणटकूच कोणीच काय करिना आतां कोणाचेच ना काजी बीन आनी ह्या दादल्यान आमची सगळी वाट लायली आनी आमचो शेजारी आसता गांवां काय म्हणटा असो सांगता आमकां ओके आतां तुमकां आतां अजून हें स्टॉप करून तेणी आमची नुकसाण भरपाई जाल्या ती दिवंक जाय अजिबात ह्या आमच्या वाडपान अजिबात तेणी हस्तक्षेप करूंक जायना त्याच्या नावान तुम्ही कंप्लेंट दिली आहे. त्याच्याच नावान केल्या कोण ऍक्शन घेईना कोण ना, ना, ऍक्शन ना. घेवंक ना आताच्या आमदाराक बी कळयल्यात आताचे आमदार जो आसा प्रवीण ताका कळयलें आमदाराक कळोंक ना पण आता आमदाराक आमची कळोंक ना, जर पण हे तेच्या आमदार आधी- हे दिवंक ना ते दिवंक ना म्हणजे ती थोडीशी तो आमदाराचोच भंय आमकां घालता आनी आमदारान आनी केलें आनी कितें सोबते करता हांव मोलो आणि मोलो तुझे मोलो कांयच चलचें ना मोलो सरपंचाक कळयल्यात आताचे सरपंचाक बीन सरपंच कळयलें तो सरपंचाक पयलींचो बी. सरपंच ते सगळे एक आताची सरपंच आताची. ही आमगे बायल आसा ती म्हणटा आमकां लागना पावची म्हणटा. बायल. लागना ती आमकां लागना म्हणटा आमी म्हणटा विरनड्यान पडटा हें धारगळी नक्की पंचायत. काय? हे धारगळी हे धारगळी हय. पंचायत. हा, हे म्हणजे धारगळी धारगळीक म्हणटा, कळयला. आमकां हेजे तुमकां सुये सुदी काय लागना पंच म्हणटा ओके कितें जालें आमचे ही सगळी प्रॉपर्टी आमच्या जाणट्यांची वाड वडिलांनी घेतलेली साधारण 100 वर्सां जाली हेजे पुर्तुगेज टायमाचे सगळे आमचे कडेन सेल डीड बीन सगळे आसा कागदपत्रां आनी आमी कोणाकूच ही अशी काडूंक बीन दिवंक ना कितें कितें केलें तेंच्यानी तुमच्या प्रॉपर्टीन प्रॉपर्टीनी पळय ह्या आतां सगळे खणी करून दवरल्या सगळे. आमकां न सांगता कोणाकूच कांयच खबर ना आमकां कांयच खबर ना न सांगता तेणी केल्यात कितली प्रॉपर्टी ती कितली हा ती 1 लाख आनी वयर कितें तरी अशी स्क्वेअर मिटर आसा कितें म्हणटा या जागेक कितें म्हणटा एका निसरट म्हणटा निसरड खंय पडटा हे धारगळीन धारगळे धारगळी. धारगळी पंचायती तुमकां कोणी सांगूंक ना पयलीं आमकां कोणी तरी फोन करून सांगल्या उपरांत मागीर आमी बेगीन हे येयले आमी सहसा येयना न्हू पयस आसल्या कारणान मागीर हे येयले पळयले जाल्यार अक्षरशः म्हणजे हेणी सगळें धुपोवन उडयलां कोण तो सुनील यशवंत परब म्हणून विरनोडचोच तो पण आसता म्हापशा ते सायटीक खंयसर तरी रावता तो काडटा तो काढता. काडटा तो काडटा सुनील हे परब हय. मागीर ताका माझी सरपंच काय कितें तो माझी सरपंच हय तुमचें नाव कशें तुमचें नाव माझे नाव रामा हरिचंद महाले हा, आणि तुमची आई रंजना रामा महाले हा, विरनोडकर तुमचे 149 बी ते नाव आसा हा, सगळे आसा आमचे ना बापाचे नाव बापायचें बापाचें आसा नाव अजून आसा आम्ही आमचे ना, इन्व्हेंटरी आम्ही करूंक ना म्हणजे हं. ती करया म्हणून ती बोलली तशीच हे करपाक आमकां काय कोणाचो भंय ना आमचेच आसा भितून कोणाक मागीर दिल्ली ताका कंप्लेंट कंप्लेंट बीन दिल्या कंप्लेंट दिली 8 एप्रिलाक पयलीं आमी पुलिशेन दिली तेच्या उपरांत परत रिमांयडर दिलो ते कितें करले येयले पळयले आनी गेले आनी ते तेंचे सैरे बिरे मामलेदार मागीर मामलेदारान दिले ते कितें विचारता मायन डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट दिला डिपार्टमेंटान ते सगळे आमी तुमकां कॉपी दिता आणि कोणाक डेप्युटी कलेक्टराक दिली पुलिसांक दिली त्याच्या उपरांत मागीर धारगळ पंचायत दिली कर्नाळा पंचायत दिली आणि फॉरेस्टाकय दिल्या म्हणजे तुम्ही सगळ्यांक दिल्या सगळ्यांक दिला एप्रिल म्हयन्यान कोणीनूच अजून मेरेन एक्शन घेवंक ना मार्च म्हयन्यापासून आमी हे हो चालू आसा हे आमचे पांय झरयले हो तो तितून सीट पडलो पांय तेजो फ्रॅक्चर आता जालो कितें म्हणणें तुमचें आता तुमकां कितें जाय आमकां कितें जाय तेणी हे सगळें आमच्या हितून तेजे येवपाचो अधिकारूच ना न्हू तो 1 नंबरचो पयलो चोरूच ताका म्हणटा आमच्या गांवांत ताका खरें तेच सांगता असोच तो लोकांचें नांव सांगतानाच काडटा आनी हें करता 4 वर्सां आदी तेणी अशीच आमच्या हितून काडलेली थंय आतां तुमकां पयलीं खणवेळ्याची आनी चिऱ्या काडल्या ती न सांगता तेणी ते वर्सभर चिरे काडले काडले मागीर आमकां कळ्ळें आमकां सांगल्या मागीर बेगी ताका हें केलो
तर तरी तो सुद्धा सांगू ते- लागलो आपूण सोपटेचो पिये आसा हे म्हाज्या खिशान आसा ते म्हाजे आसा. तो बीजेपीचो कार्यकर्तो आणि बीजेपीचो कार्यकर्तो काँग्रेस असल्या कारणान सगळ्यांनी तांकां सगळे माफ, सगळे ताका माफ. आता इथपर्यंत केला म्हणजे अक्षरशः आमच्या वाड वडिलांनी चोरून घेवंक नासलेले हमाईच्या पैशांनी घेतल्या हमाच्या 96 वर्सां जाली प्रॉपर्टी घेतल्यार आमचे कडेन सगळे डॉक्युमेंट आनी सगळें आसा. आणि तो सांगता आनीक भितून दुसरे एका प्रॉपर्टीन 13 जाण आनीक आसा म्हणजे 14 जाण आसा आमी तितून आसा आनी 13 जाण त्या 13 जाणां कडसून घेतल्या म्हणटा. आता तांकां तेंचेरूय property. कारवाई करची. 335 2 आमची आसा आणि एक जो आसा तो फूल कॉमन आमचो आसा. कॉमन म्हणजे आम्ही या भितर ही प्रॉपर्टी आता तुमची आणि सगळे कोण हा भटकार आणि बी? कोण ना, हा? ना, ना. तुम्हीच आम्हीच own. आमची आणि कोण ना? कोण लागाना. तो टेनंट बिनंट ना, ना, कोण काय ना, ना. कोण ना. अच्छा आणि आजपर्यंत विकती घेतलेली आसा आमच्या वाड वडिलांनी. बरोबर. आणि तो दादलो असो तो आमकां सतयलो 7 वर्सां जाली. तो आमकां गांवांत तेणी पयलीं आमकां सतयलो अक्षरशः तेणी रडयले आमकां गांवांत. ताका मागीर चोरयां तेणी ते पयलीं खण मेळटा थंयसर चिऱ्या काडलेले. त्या टायमाक ताका मागीर आपोवन हाडलो आनी अजें कितें चल्लां तुजें जें सुनील कितें चल्लां आमकां नाका रे बापया सतोवच्याक तुज्या पांयां पडटा आमची फाट सोड म्हणून 4 वर्सां आदी ताका पांयां पडून म्हाज्याच घरान ताका सांगलेलें ना म्हणून लागलो आनी काय करना. 6 म्हयन्यांनी परत सुरवात केली. कितें जालें आमची बाजू जाली लंगडी आमी पडली एकटीच थंय म्हाले आमी जातीन ती आमी एकटीच पडली आनी ते सगळे दुसरे एकच जातीचे सगळे पूण ते एकामेकाक सपोर्ट करता आनी आमकां सपोर्ट करणारो बाबडो देव तो देवूय बीन करिना म्हणून हेजें सादलें म्हळें. आनी आमकां हेजे तेजे भंय घालता. म्हाका तेणें अक्षरशः तेणी हेजो भंय घातलो तेजो भंय घातलो. तेन्ना आजगांवकार आसलो मनोहर आजगांवकर तेजी सुद्दां आपल्या कडेन वळख आसा. तो आपणाक हें करचो ना तुमी कितलेंय गेले जाल्यार हाच्यान हेका ते सांगता तो जाता तें कर म्हणून. म्हाका ताणी सांगलां कितें सांगला. तुका खंय वचपाचें खंय वच. अरे म्हणजे माझी प्रॉपर्टी तू कसो येयलो काय म्हणटा. बरोबर. तुका रायट आसा का पयली अशी ही सगळी अशें कॅप्चर तर करून अशें घेतल्या. जर विकत तू जर विकता आमी कित्याक माती खावपाची. आता माती सुद्दां आमकां मेळची जाली खावपाक. इतले इथपर्यंत त्यांनी माती केलं सोका आणि लोकांकडसून न्हू दुसऱ्याकडे सांगतात ते 13 जाण कोण आसा पळय न्हू ते दिल्या म्हणटा न्हू चिरे उदकार- खण काडपाक उदकार- उदकार ते रावळ बीन अशें आसा तेंचे कडसून आमची कागदपत्रां मागोवंक लायता. तुमचे म्हणटा कितें आसा. नमस्कार, आम्ही असा दारगळ हांगा आसा. हांगा गेल्या काही दिसाच्यान काही वर्साच्यान ही जी फाटल्यान तुम्ही पळोवंक शकतात जी हिल कटिंग करीत आसात. हांगा जे लोकल आसा रामा महाले विर्नोडकर हांची ही प्रॉपर्टी आसा. हेचेर आनीक कोण लँड ओनर बीन कोण ना. सो हांगा गेल्या कितलेशे वर्साच्यान ही जी इलिगल हिल कटिंग करून हांगा जे सगळे मायनिंग एरिया करून दवरलेले आसा. ते ह्या संदर्भान अनेक फावटी कंप्लेंट केल्या, पंचायतीक कळयल्या, सगळ्यांक कळयल्या उपरांत सुद्दां हेचेर एक्शन घेतलेली ना. सो आयज ते हांगा आयिल्ले आसा आनी सरकाराक विनवणी केल्लेली आसा की आमचे स्वताचे प्रॉपर्टीन दुसरो कोण तरी येवन इलिगली अशें हिल कटिंग करता. सो तेचेर लक्ष घालचें आनी सरकारान तेचेर अगेन्स्ट एक्शन घेवचें अशें तेंच्यांनी मागणी केल्लेली आसा. प्रुडंटा खातीर पेडणेच्यान मकबूल माळगीमनी. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.